अरे म्हजे काय हांगा आसुनी मरे तुका बस नाका म्हणून सांगू ना. अरे गायो म्हजे हांगा आसुनी न्ही. उदोचेर सांगता अर्दे वर जाले. अरे अर्द वर जावन न्ही तू वरभर दिसभर म्हाका सांग पूण म्हजे काय म्हज्या दोळ्या मुखार हांगा आसता हांगा जर कितें जालें आसत जाल्यार तुमी सगळे रिस्पॉन्सिबल. गोवा डेअरीचे संचालक मंडळ आणि एमडीच्या कारभाराक विटून निमाणे दूधकार गायींक घेऊन गोवा डेअरीच्या गेटीर पावले. दूधकारांनी मंगळारा डेअरीचे गेटीर हाडून गोरवां बांधली आणि एमडी नवसो सावंताक निखळायात म्हणून उपास सुरू केलो. पुलिसांनी गोरवांक थंयच्यान काढून रस्त्याकडेक बांधली. गायच्या दुधाक 5 लिटर दूध 5 रुपया लिटर दूध दरवाड जाय. हांगा जो भ्रष्टाचारी एमडी बसयला ह्या एमडीक तांणी ताबडतोब काडून उडोवप ही आमची दुसरी रास्त मागणी. सेल जो आसा तो 90,000 लिटर आशिल्लो तो आज 60,000चेर आयला. म्हणजे हांणी फक्त हांच्या पगाराचो विचार केला, आमच्या दुधाचो दूधकारांचो कांयच विचार करना. आमकां गेली 4 वर्सां जालीं आमकां बोनस ना, तर आमकां प्रायस डिफरन्स मेळटालो तोय ना. आनी हांकां मात्र सगळे बोनस जाय, 7th पे जाय, सगळें जाय. डेअरीच्या अंधाधुंदीचो दूधकारामंदी बोवाळ पडला. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान डेअरीतली स्कॅमां उचसूंक सुरू केल्ली. मात उपरांतचो प्रमोद सावंत सरकार कानार केस काडून आसा. इतले जावनूय सहकार मंत्री तर म्हणटा ताच्या काना मेरेन खंय काय पाविल्लेच ना. तांचो इशू कितें आहा तो म्हजे पर्यंत अजून पर्यंत कांय पावलेलो ना. पूण डेफिनेटली हांवें पेपरांच्यान वाचिल्लें आसा. जे कोण आसात पळय न्ही आय एम गोइंग टू गिव अ डायरेक्शन टू माय रजिस्ट्रार टू लूक इन टू द मॅटर. मुख्यमंत्री तर म्हणटा ताणें खंय रजिस्ट्राराक कितें तें पळोवंक सांगलां. गोवा डेअरी आहा पळय तुमची येदो व्हडलो सेक्टर तेजे आतां पळय तो सांगला हांवें ताका आत्ताच आपण इन्स्ट्रक्शन दिलें. गोवा डेअरीचो चेअरमॅन म्हणटा आंदोलनाक बशिल्ले दूधकारांच्यो मागण्यो मान्य जावपा सारक्यो नात. नवा एमडी नेमपाची खंय प्रक्रिया चल्ल्या. म्हणजे पयलो डिमांड आसता 5 रुपये गाई दुधाचे वाडोवपाचो. जर आमी गाई दुधाचे 5 रुपये वाडयले जाल्यार मार्केटान आमकां 5 रुपये वाडोवचे पडटले, जेणे करून सगळे आमगे गोंयकारां लोकांक 5 रुपये दूध पॅकेटाचेर म्हारग घेवचे पडटले. आनी ते सद्या तरी परिस्थिती आमकां करपा नाका. आमी तेजे फुडें विचार करतले. बरो ऑडिट जावपा आहा तेजेर विचार करून ते कितें आसता ते पळयतले. सेकंड आसता आमगे विशय एमडी विशय आसा तो आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा. 32 एप्लिकेशन आमचे येयले आहाय. तो प्रोसेस 1-1.5-2 म्हयन्यात तो प्रोसेस आमगे काबार जातलो. नवीन एमडी येतलो. नवीन एमडी येतकीर एका आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेयलो आसा तो ऑटोमॅटीक वयतलो. आनी थर्ड विशय आसता म्हणजेलो दर फरक 18-19 दर फरक आतां आमी दिवंक शकनाय. तें दिवपा आहलें एडमिनिस्ट्रेटर टायमार मार्चां. तेमी मार्चां येवन जर एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलें जर दर फरक आमकां दिवपा जाय जाल्यार तेन्ना येवन हें उपोशण केल्यार तें खरो अर्थ आसलो. आतां उपोशण करून आमी तें दिवपा शकनाय. डेअरीच्या कारभाराची डेअरीची समिती धरून सहकार रजिस्ट्रारा मेरेन वेगवेगळ्या पावड्यार चौकशी जाल्या. एकूय चौकशी तडीक लागिल्ली ना. भ्रष्टाचारी, अकार्यक्षम, सायड बिझनेस करपी सहकारी स्टाफाक शिस्त लावंक भायर सरिल्ल्या प्रमोद सावंत सरकाराक गोवा डेअरीच्या अंधाधुंदीची उघड चॅलेंज. मात उखलप्यो जापो पळयल्यार सावंत सरकारान ही चॅलेंज घेतल्याशी दिसना. दूधकार काडटात घश्टे आनी डेअरीतले बुकले मलय खावन चल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, विवेक प्रभू आनी तुकाराम मराठे.